लागीं सोदकार पावून मिसाचें बलिदान पवित्राच्या नामी एकवटान जावो आतां आमी आराम करूया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवा समोर आनी पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसो. क्रिस्त दई म्हज्या मोगाच्या भावना भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यांनो तुमकां सर्व ह्या मिसाच्या बलिदानाक मोगाचो स्वागत मागून देवाचे विस्तार आशिर्वादां तुमचे वरतो वचून दी म्हूण मागता आसतना आमची सत्य सवा ह्या मिसाच्या बलिदानांत जेजूको आमी समर्पीत करया. आमच्या वैयक्तीक जिवनांत आमी पळयलें जाल्यार प्रकृतीन एक रूख फळ दिता तर तो कांय ना, ताच्या बदलाक हेरांक ते खावंक तो दिता आनी हेरांक खावन तो दोशी जातात. एक फूल फुल्लें तर ते त्या फुलाचो स्वाद ह्या सोबाई साकोन घेना, हेरांक ते दिता आनी ताची सोबाई हेरांक सांगता. तशेंच एक दिवो तो जळटा जाल्यार ताच्या खातीर तो जळना, हेरांक उजवाड दिवचे खातीर जळटा. आमचे हर एकल्याचें जिवन जावन आसा देवान आमकां दिलें, वा परमेश्वरान ताणें आमकां रचलें निस्वार्थपणान हेरांच्या बरेपणान आमी जियोंक देव आमकां आपोवणें दिता. आनी हें जाल्यार त्या दिसा आमी हांगा सांगता जमल्या वेळार एकामेकाच्या मोगांत थीर रावंक आमचो पावत एका निजा देवा थंय अखंड जावंक मागणी आसता. आमचे जावन जायते बरेपण वाडोवन येवंक देव आमकां आशिर्वादीत करता. ह्या वखदांत आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत वरत्या रितीर पात्र घेवंक ऐकी जावया. आमची कणसां मनां देवाक समर्पीत करया. आमच्या पात्याचें दुखदन सांगाता आमी म्हणया. हांव पातकी सर्वदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो बरो बरें हांव सर्वांक सांगता वरांचे दोतोणानुसर वायट आनी बरें सण हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पुस्तकांत म्हगे सदांच संस्कार मेळ्ळी सगळ्या देवता आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता लागीं विनाधिकार म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वदा देव आमची काकूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सुस्नाच्या जिविताक पावो.
प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, तुझे भुरगे आमकां करून उजवाडचे भुरगे जावच्या तूं आमकां पळयलाय. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडोवंक दिवं नाका. बघा तुज्या सतच्या उजवाडा सदांचे सिंकळ आमच्या सगळ्या तुझ्या पुताचे जो क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचेपणांची येता आणि राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वसा. एक दीस एलिशा शुनेमाक आयलो. थंय एक ग्रेस्त स्त्री जियेताली. आपणा घर जेवंक तिणें ताका आग्रो केलो. ह्या उपरांत हर एक फावटी तो ते वाटेर वेताना थंय जेवंक रावतलो. तिणें आपल्या घोवाक म्हळें, आमचे वाटेन केन्नाय येवन वचून आसा तो मनीस एक बागेंत मनीस म्हूण हांव खरेंच जाणा. देखून आमी ताचे पासून माळयेर एक कूड तयार करुया आनी तातूंत एक खाट, एक मेज, एक खादेर आनी एक दिवो दवरुया. तो आमगेर येता तेन्ना ताणें थंय रावयेत. एक दीस तो थंय आयलो आनी वयल्या कुडांत न्हिदोंक गेलो. एलिशान फुडें उलोवन विचारलें, तिचे पासून कितें करूं येत? गिराजीन जाप दिली. तिका कोणूच पूत ना आनी तिचो पती मातालो जाला. एलिशान म्हळें, तिका आपय. ताणें तिका आपयली आनी ती येवन दारा कडेन उबी रावली. एलिशान तिका बसयलें, फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार तूं एका पुताक बेगीन धरतली. तिणें जाप दिली, ना म्हज्या धन्या, तूं एक देवाचो मनीस, तुजे साकरणेक फसय नाका. देवाचें उदाहरण. बाबा भयणींनो, क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान मेळचे खातीर आमी खूब स्थान घेतले. देवूळ ताच्या मरणांनी एकवट जावचे खातीर आमी स्थान घेतले. हे तुमी वेळान तशें आसता बापाची महिमे बरी सत्ते क्रिस्ताक मेल्यांतलो जिवांत उठयलो. तेच परी आमी नव्या जिवितांत सरचे खातीर आमच्या खूब स्थानांत मरेपाक आमकां क्रिस्ता सगळ्यांनी केपिल्यान
आणि त्याच्या मरणात वांटेली केल्या. आम्ही ख्रिस्त संगता मेल्या जाल्यार तशेंच ख्रिस्त सेवेक जियोंकी पावतेल्या म्हणून आमी सत म्हणटा. ख्रिस्त मेल्यांतलो जिवंत जाला तो परतान मरना म्हणून आमी जाणा. मरणाक ताचे वयर ह्या फुडां कसलीच पदवी ना. तो मेल्ल्यान ताचे हक्काक कसलोच अधिकार ना आनी तो एकच फावटी मेलो आनी आतां आपली जिणी तो देवा पासून जियेता. तशेंच तुमी परतान मेल्यार आनी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान देवा खातीर जियेतात म्हणून समजून घेया. देवाचें उतर हें त्यावेळी जेजू आपल्या 12 जाणांक म्हणालो, म्हजे पण चड आपल्या बापायचो वा आवयचो मोग करता तो म्हजो सीस जावंक योग्य न्हय. म्हजे वन चड आपल्या पुताचो वा दुयेचो मोग करता तो म्हजो सीस जावंक योग्य न्हय. आपलो कुरीस घेवन म्हज्या मेटांनी चलना तो म्हजो सीस जावंक योग्य न्हय. आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता आनी म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव वाटयता. तुमकां स्वागत दिता तो म्हाका स्वागत दिता आनी म्हाका स्वागत दिता तो म्हाका धाडलेल्याक स्वागत दिता. प्रवाद्याक तो प्रवादी देखून स्वागत दिता ताका प्रवाद्याचो प्रतिफळ मेळटलो आनी नितीवंताक तो नितीवंत देखून स्वागत दिता ताका नितीवंताचो प्रतिफळ लाभतलो. आनी जो कोण म्हज्या हाती लाणांतल्या एकल्याक तो म्हजो फाटला उदार देखून एक कप शेळे उदक लेगून दिता. सतत हांव तुमकां सांगता ताचो प्रतिफळ ताका चुकाचो ना. देवाचे उतर हे जेजू क्रिस्त दई म्हज्या मोगाच्या भावारा म्हयन्यानो मोगाळ भुरग्यानो, कश्टांच्या काळार मदर तेरेसा आपल्या दांगेवरती सेवा हेरांक दिता आसतना एका दुबळ्या स्त्रियेच्या घरात 4 किलो तांदूळ व्हरून गेल्ली आनी तिका आसली तेका घरा भुरगी आनी ती म्हणटा आसतना एका कुटुंबांत 4 जाणां ती आसली आनी त्या खातीर मदर तेरेसा म्हणटा एक 2 दिसांक म्हणी ती जेवतली म्हणून 4 किलो तांदूळ ताका व्हरून ती दिता. आनी मदर तेरेसा त्या घरांत उबे रावन आसतना ही स्त्री तो तांदूळ घेता आनी भितर वता आनी ल्हानशे पोटली काडून भायर धांवता आनी मदर तेरेसा तिच्या भुरग्या लागीं उलोवन आसतना ही थोड्या वेळाने फाटी येता आनी त्या वेळा मदर तेरेसा तिका विचारता तूं खंय गेल्ली आनी त्या वेळार ती म्हणा लागली मदर आमच्या वरींत हांगासर दुबळे कुटुंब आसा. आमी कशें आज सारकें जेवण नासतना वळवळटांगी
ताच्या की चड ती वळवळून आसात त्या देखून तुम्ही हाडिल्ल्या तांदळांतले तोडे हांवें तांकां व्हरतले ती एक जेवण म्हणून जेव दी. आनी ह्या वेळा मादार म्हणा लागली कितल्या वरतें काळीज तुजें जे कितें हांवें तुका केलें तें हेरांक तूं कर आसाय आनी देवाचो आशिर्वाद तुजे वयर आसो दी म्हणा लागली. आज आमी ह्या कोरोना पॅन्डेमिका वेळार जायत्या जाणांक कुमक केल्या आनी थोडी आनीक कुमक करत आसात आनी एकामेकाच्या जिवनांत आमकां आदार कितलो जाय म्हणून आमी समजून घेतला. अशें आसता आयचे वर्ते वाचलेची उतरां आमकां नीज अर्थ दिवंक शकतात. कित्याक म्हळ्यार जेजू म्हणटा जो कोण आपलो कुरीस घेवन म्हजो पाटलाव करिना तो म्हजो शिष्य जावंक पावना आनी जो कोण ताचो कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येता ताका ससनाचें जिवीत लाभतलें. जायतीं जाणां कावन्सिलिंगाक येता आसतना म्हजे कडेन म्हणटात फादर आनी कितले दीस आमकां कश्ट हांव केदळा दर मागोन आसा ह्या कुर्साक दर मागोन आसा पूण म्हाका आनी कश्ट कितल्या दिसांनी म्हाका मेळटले. जायते फावटी हांवें जेजूक सवाल केला. कालच एकली म्हणा लागली म्हाका कितले दीस रावंक जायना फादर बेगीन देव म्हाका जाय जालो पर्याय दितालो की. त्या वेळार हांवें तिका सांगलें तुवें घेतिल्ल्या कुर्साचेर एक दिश्ट घाल. हो सोमी कांयच करिनासतना कांयच एक सवाल आपल्या बापाक करिनासतना त्या कुर्सार तो मेलो तर ताचो उद्देश कितें आसलो. ताच्या भुरग्यांनी नाश जावन वचो ताच्या भुरग्यांक एक नवें जिवीत मेळा जाय ताच्या भुरग्यांचें जीवन सुफळ जाय ताच्या भुरग्यांक जाय जाली सोडवण मेळत जाय. आनी आज तूं कुरीस घेवन त्या कुर्सा फाटल्यान मागता तर तुकाय हांवें सांगचें तितलेंच हाचे तूं सांगता सवाल करूंक ह्या कितल्या आवदेक म्हाका अशें जाता म्हण कंडिशन काय निर्णय करूंक तुका आपोवना. तुजी सगळी सत्तेंत तुज्या भक्तेंत तुज्या वर्तवणांत जेजू कडेन माग आनी जेजूक असाध्य म्हणलें कितें ना तो तुका दितालो. परत म्हाका म्हणा लागली कितल्या दिसांनी जातालें फादर हें आपणें तें तुवें ताचे कडेन विचारलें म्हजे कडेन न्ही. कितल्या दिसान जाता म्हणून तें मेळटा हें मेळटा म्हणून जेजून आमकां ताचो फाटलाव जावंक आपोवंक ना. आमकां आपयला बऱ्या तरान ताच्या सेवेंत एक जावंक ह्या खातीर तो म्हणटा जो कोण म्हजो कुरीस घेता आनी म्हजो फाटलाव करता ताणें हांवें सोंसले कश्ट सोसूंक जाय. कित्याक जेजूच्या कश्टांत आमी वांटेले जायनासतना जेजूच्या त्या वर्त्या आठविटेंत आमी एक जायनासतना आमी प्रतिफळ मेळत जाय म्हणून चिंतचें तें बेस्ट. जायते जाणां आमकां कश्ट नाकात जायते जाणां आमकां दूख नाका आमकां सदांच सूख मेळत जाय. हें जेजूचें निर्मणें न्ही. मेळ्ळें जाल्यार बरें आसा पूण मेळनातलें जाल्यार जेजूच्या वर्त्या उतरांचो अर्थ आमी समजून घेवंक जाय आनी ताका आमी म्हणटा कुर्साची ग्रेस्त गाय. कुर्साची ग्रेस्त गाय म्हळ्यार जेजून सोंसले ते कश्ट म्हाकाय थोडे मेळ्ळे जाल्यार हांवें संतोश पावो जाय. त्या खातीर जेजू म्हणटा कश्ट मेळटना दूख पावनाकात संतोष पावा. कित्याक तुज्या पयलें जायते प्रवाद्यांक तसले कश्ट मेळ्ळ्यात आनी त्याच देवाच्या पुताक ते कश्ट मेळ्ळ्यात आनी आज ताच्या कश्टांत आमी वांटेली जाता भागीदार जाता. आनी एक कुटुंब म्हाका हांगा मेळोंक आयिल्लें कावन्सिलिंगांत हेर धर्माची ती आमच्या धर्माक आतां आयल्यांत आनी ती म्हणा लागली फादर आमी ह्या धर्माक आयले उपरांत जायते कश्ट आमकां मेळ्ळ्यात आनी हेच उतर ती म्हणा लागली ताणी आमच्या धर्माक घेवन फकत 7 वर्सां जालीं मात्र आनी ती म्हणा लागली जेजूचो कुरीस आमी वोवयनातल्यार आनी कोणें वोवोनचो. जेजूचे कश्ट आमी बघिनातल्यार आनी कोणें बघचें. त्या खातीर ह्या धर्माक आयिल्ल्या खातीर आमकां जायती इणसणी मेळ्ळ्या. ह्या धर्माक आयिल्ल्या खातीर आमकां बहिश्कार जाला. ह्या धर्माक आयिल्ल्या खातीर आमच्या वयर नाका जालो बलात्कार जाला जाल्यार आमी तो जागो सोडून वचोंक ना. त्याच जाग्यार आमी रावतलो
आणि त्या जाग्यार हांव जेजूची वळख जायत्या जाणांक दितले आणि ते जावन आसा पंत आहा हेका क्रिस्तांवाचें. आज आमी क्रिस्ताचें जायच जाय, क्रिस्ताच्या सारकें जायच जाय. आल्तर क्रिस्तस आणि एक क्रिस्त जायच जाय तर आमच्या जिवान आमी कुर्साक सारी करीत जाय. तेन्ना मात्र आमी त्या कुर्साच्या बोळांत जियोंक जाता. तर मगाच्या न्हू तेच कुर्साची ग्रेस्तकाय आमी साख्या. कश्ट मेळटा आसतना, दूख मेळटा आसतना, भियेन आसतना आमी सांगता येवया आनी जेजू सांगता ती एक जाव न्हू. जेजू तूं जें कितें खुशी व्हरताय तें तुजें मांडावळ वयतर त्या प्रमाणे जावं दी म्हणून आमी जेजूक लागीं सरया. आमेन. सोरो मी उबे रावन आमचो बोवार्थ एका निजा देवातें उसारुया. सतमंता देवाक सर्पदरा बापा सर्ग आनी पृथ्वीच्या रस्तारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्यास पुता आमच्या सोम्या जो पळयतात मेरे गर्भेत सांबाळलो. हांव खामयत हांव जल्मलो. 5 पिलतकाल ताणें कस सोंसले. ताका कुर्सा जडलो. तो मेलो आनी ताका नेके पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो. सर्गाक चडलो आनी सर्पदरा देव बाबाच्या उजव्या बसला. थंय तान जियांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूं येतालो. सतमंता पवित्र आत्म्या कथोलीक पळय सभे भक्तांचो एकठार फातकांचे भक्षणे कुडीचें जिवणपण सस्नाचें जिवीत. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, देवाचो व्हरतो मोग ताणें आमकां दिला. ताचो पाटलाव आमी केला. ताची पाटलावदार जाल्ले आमी सदांच ताच्या वर्त्या कार्यांनी वांटेली जावंक तो आमकां आपोवणें दिता. तसलें बरेंपण आमी आपणावंक आमची प्रार्थना त्याच देवा मुखार दवरुया. मोगळा बापा, आमच्या पापसाहेब बिस्पांनी याजकांनी हेरां थंय देवाक सोदूंक आनी हेरांक आनीक क्रिस्तदांच्या मिसावांत तांकां बळ भलायकी आनी थिरासन दी म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणें आयक. बापा आमचे मागणें आयक. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी सदांच सतान आनी नितीन लोकांचे उदरगते खातीर वावरूंक आनी ह्या मुखांतर देवाचें राज मुखारसून व्हरूंक तांकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणें आयक. आमच्या समाजेंत अशांती झगडी लढाई उणी जावन शांती समाधान रास करूं दी आनी धर्मा विरोध चलचें शोशण उणें जावन सगळीं समान म्हणलें चिंताप वृता जावन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. पिडेस्तां आनी उतर प्रायेच्या मनशांक तांची पिडा आनी कस सोसूंक जायसचें बळ मतीक समाधान आनी कुडीक सवकासाय मेळोवन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी गिन्यान देवबिरांत खालतेपण आनी कामाचे सोदनेर आसच्या आमच्या युवजणांक ताणें आशेवचें काम तांकां मेळचें मुखांतर तांचे जिणयेंत तांकां यशस्वी लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. ह्या येवकरिस्ताच्या मेजाभावारी जमा जाल्ल्या आमी समाजस्थानी हेरां थंय देवाक सोदून क्रिस्ताचो मोग हेरांक दाखोवचे खातीर तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. प्रत्येक तरान बापा त्या क्लासची भुरगीं तांची परिक्षा बरोवन आसात. हेर उंचल्या क्लासीच्या भुरग्यांची परिक्षेची तयारी चलोवन आसा. थोडी परिक्षा ती अटेंड करनासात. ह्या सगळ्या भुरग्यांक तुवें जायतें बरेंपण दिलें. जायतो अवकाश वेळी दिल्लोय. तांणी शिकलें तें सगळें बरे तरान तें लिखून बरें फलितांश येवच्याक तांकां आदार दी. ह्या सगळ्या पिडेतावन तांकां राख. तांच्या सांगाता तूं राव. सुरक्षीत तरान तांणी तांची परिक्षा बरोवन शाबीतायेन तांच्या घराक तांकां पाठींब पाय. तशेंच कोरोना पॅन्डेमिकांत वळवळच्या जायत्या जाणां पासत आमी मागता. सोम्या तूं पळोवन तासाय दीस वेता वेता जायते पिडा आमच्या भारत राष्ट्रांत सोडोन आसा. सोम्या आमी कितेंच करूंक सकनाव पूण तूं सगळें करूंक शकताय. सोम्या
ह्या वेळार तुज्या लागीं आमी विनंती करता हांव सम्या ह्या पिड्यांतले आमकां राख तुजे वर्ते काकूचे दिश्ट ह्या संवसाराचेर घाल प्रत्येक तर आमच्या भारत राष्ट्राचेर आमच्या कर्नाटका राज्याचेर घाल सम्या आनी आमकां सगळ्यांकी ह्या कर्गांत निवार आमकां राख आमकां सांबाळ आमी ह्या कर्गांत न्हू भायर येवंक जाय जालो आदार दी चड आनी चडीत मापान तुका लागीं सरोंक जाय जाल्यार पवित्रपणो आमच्या सर भुरग्यांक तूं दी सगळीं एका मनाची आनी एका काळजाची जावन एकामेकाक आदार दिवंक जाय जाल्यार सर कृपा आमकां दी सो चियताय आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक आमेन. Tuens dilenci vir, sărăs na braço bir, tu caste o bundita. Tu vens dilindeni, calti amci gini, moganti samarpita. Undo govaso, gurtamcha vauraso, mogamcha geniyeso, त्यागामच्या कष्टांचो दयेन स्वीकार कर म्हूण मागता. रुजदाका फळांचो गुरतामच्या वावराचो सुख संतोष येसो तुवें आमकां दिवचो मोगान ओपून घे म्हूण मागता. तुवें दिल्लेंची वी सरस ना प्रासो बी तुकाच ते ओपून दिता. तुवें दिल्लीन देणी कालती आमची जिणी मोगान ती समर्पिता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पददार देवा बापा मानतात असलें जा म्हणो मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र विचार अदवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बळ दिताय. देखून ह्या संस्कारा पावत असले जा आमचे भक्तीची सेवा आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपद आनी सस्नाच्या देवा सर कळे आनी सतय आमी तुका तेन वासोंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या आनंद शब्दवरी तुवें सगळो संवसार रस्त आसतना तांकां प्रितीन वागयले आनी तुज्या एकल्याच पुता तांच्या मोगा खातीर ह्या संवसाराक दान दिलोय. ताच्या कश्टा मरणाने पुन्हा जिवनपणा वरवीं नवें जिवीत आमकां दिलें. त्या संताच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीन सदाळबार निरंतर गायतात तुझे मुखार. दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका
सर्गे तुका जय, ओन सर्गे तुका जय, ओन सर्गे तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय, ओन सर्गे तुका जय, ओन सर्गे तुका जय, ओन सर्गे तुका जय, ओन सर्गे तुका जय. बापा, खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसून वेच्या आदीं ताणें आपल्या पवित्रतांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, ही तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सश्णी खळाचें रगत, पातकांच्या बक्षांनी मेळच्या तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. But that's a good purgatory. Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्यान येतलो. बापा जेच्या मरणासणी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास काडटा आनी वो जिविताचो उंड आनी सोडवणचे काल्स तुका समर्पिता. तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्या पितुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काड. फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पेद्रू पावल आमच्या गोळी बापा, सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगत्या मेला समेस्तांक तुजें परजाळीत मुखामळ पळोवंक पाव कर. आमा समेस्त दाय कर म्हण आमी मागता. हांव कार्मेली देवाचे मागीर सांगती भगेम देव ताणें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असेच्या सम फ्रांसिसा बरोबर, सम पाद्रीपेण सम आंतोनी बरोबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजे माय मग आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू तोय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदा बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. मोगाची आनी अपुरबायेचें प्रार्थन जेजून आमकां शिकयलां तें प्रार्थन भक्तीन सांगता आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्या पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवा.
सर्वेस बरासर वायटांतले आमकां निवाळ दया करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी सर्गींच्या बागड्यांच्या सोडोनदार जेजू क्रिस्त जेणे बरो शानात रक्तला आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या दमदता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्य जेवची शांती समाधान आनी माया मोग सदांच तुमचे सोबे आसो मोग असो आनी एकवटाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर आमची काकूत कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर आमची काकूत कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ओ मोगाच्या भावानो भयणीन आनी मोगाळ भुरग्यानो पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त तसो कुरीस न्हू आमी ताच्या फाटल्यान गेल्या जाल्यार आनी त्या कुर्साक सारकी आमची चिणी आमी जेल्या जाल्यार वर्त प्रतिबळ तो आमकां दितालो हाच्या जेवणाक आपयलेल्या आमी सर सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका पावना पूण तुज्या कसपुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता सगळ्या काळजान मोग तुजो करता संवसारान म्हाका कांयच नाका तुमचेकलो सोम्या दिलवे म्हाका जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता तुजे सारके बेल्या थंय देखता संवसारान म्हाका कांयच नाका तुमचेकलो सोम्या दिलवे म्हाका जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता. वर्तो तुवें मोग मोजो केलो मनशा रूप घेवन संवसारान जियेलो उंड्या रूपार काण तूं जालोय कुर्सार तुजो जीव सैन दिलो वर्तो तुवें मोग मोजो केलो
आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराचे उपकार आठय सगळ्या मनान काळजान आनी सक्तेन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणी कर. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, ज्याच्या कोळी रक्ताच्या बलिदान आनी जेवण तुझ्या जिवान आमकां भरूं हे बरें सदां तुका मोगान एकवटून ससना बळताचो उसलो फळ आमी काडूं आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पद्वेदा देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. यथेष्ट फळ जेजू सवे एक जावन दिवच्याक वचन्यांत क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. हर एक म्हज्या सुख संतोषा सोम्या तुजो सांगात सोदता. हर एक म्हज्या कश्टांनी दुखां सोम्या तुजो आदार मागता. बाबत म्हजो दंडळताना सोम्या तुका हांव भोग मारता. तुका म्हज्या देवाक वळखता. दिंबेर पडून नमान करता. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. मोगाळ पुत्रा सोवे हांव क्वार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगवान कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन.